बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बांबळीनो हे मिसांत वांटकीत आसतना जुजे आंतून डिसोजा हे आमचे बाब आसत, तशेंच आमची भयण रोजा लिमा हिचे पासत आनी डॅनिस आनी मिलाग्रिना डिसोजा हांचे पासत आमी मागुया स्वर्गीच्या बापान तांकां आपली शांतींत आपले विसवांत घेवंक. तशेंच मागुया ग्रिशा रोड्रिगीस जे आत्मे बसत आनी आतां सकाळींच एक आमची भयण दुर्गाबाडी अंतरल्या मिंगेलिना फेर्नांदीस तिकाय स्वर्गीच्या बापान आपली शांतींत विसवांत घेवंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ दिले बसत आमचो भाव एंटनी जो आमची सांकिस्तींत काम करता ताचो वाडदीस ताका बरी भलायकी मागुया. एवरिस्ता फेर्नांदीस तिचोय वाडदीस तिचेय बसत मागुया. आनी आपल्याचो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटली आमची भाव भयणी युजेबियो आनी आलेसीन मोंतेरो तशेंच जॉन आनी शामिना तांचे बसत मागुया देवान तांकां बरी भलायकीन आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक आनी आमची भेट बरे भशेन जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं आमचे पातकांचे बक्षणे मागुया. बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वसृष्टीदार देवाक आनी तुमकां बावडनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे बसत भाग्यान सदांच पारंपारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सोडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक
तूं फरमायताय ताचो मोग करूंक आमचे काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटूय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासणांच्या ससनान. आमेन. बागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हे कालाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी कोटची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रचना अंतरेकून अंतरेकता. आपलो शेवट शार्ती पावूंक तिच्यान नजो जालें ते रचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रचनेक बोरवांसो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुस्तेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रचना बालोंतराच्या वायटांत आसलोले पोरी आजून पोरयान कोश्टवता म्हूण आमी जाणो. आनी रचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतली आमी आमचे कुडीचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोवन आसा. बोरवांच्या उदेशी आमकां तारण मेळना. रावता तें दिश्टी पडलें जाल्यार तातूंत बोरवांसो ना, तर दिश्टी पडटा ताचो कोण आमकां बोरवांसो कोण पडटा ताचो कोण आनीक बोरवांसो दोत्ता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवांसो दोत्ता तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. देवाचें उतरें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. सगळीं म्हणया. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या वोंटांतलीं एक सारकेलीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. ओणभावाती लेखून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. वय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. अशें नेगोबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावन कोत्तात निवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. वेता वेता दुकां बोरीत चोल्लीं हातान घेवन वोंप्याचें बी. येता येता गितां गावन आयलीं माथ्यार मारून कोणशाचे बरें. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. उद्गार. Sorvesporad, Soy, sorvesporad. sorvesporad, 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 sorvesporad. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया,
हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvespora, soy, sorvespora, sorvespora, soy, sorvespora, sorvespora, soy, sorvespora, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून मुळे देवाचे राज कित्याक सारकें म्हणचें, खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सांसवांच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें, मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताचे कांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तीक सोर करचें तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक खंय तरणाटो यंग मॅन बिजनेसमॅन आसलो आनी फांकी बिजनेसमॅन ताचो इस बिजनेसान पळोवन एक दीस खंय एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट ताचेशी गेलो आनी ताचे लागीं सरळ विचारलें, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर सक्सेस. तो कॅथलीक आसलो, क्रिश्चन आसलो. हे भाशेन आमचो भाव प्रकाश पेरेरा देल्फिनोज, हांव ताका तरणाटो कहो वळखता, पूण आज एक फांकी बिजनेसमॅन. ताचे लागीं विचारलें, कित्याक तुजो सिक्रेट सांग आमकां ऑफ युअर बिजनेस. आनी तो म्हणूंक लागलो, खंय हांव कॉलेज शिकतालो तेतूंतल्यान आज पुऱ्यान आपणे देवाक आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिला आनी जें कितें सगळें जें आपणें आपणायलां, आय एट्रिब्यूट एवरीथींग टू गॉड. आय एट्रिब्यूट ऑल माय सक्सेस टू माय लॉर्ड. I give God first place in my life, and He always helps me. ताणें सांगलें खंय एक गोट मनान दवरात, where God is in charge, little things grow large, and in God's hands small gifts expand. म्हळ्यार कितें, जेन्ना देव तुज्या जिवितांत आसा, धाकटुल्यो धाकटुल्यो वस्तू तो व्हडल्यो जायश्यो करता. आनी जेन्ना देवाचो हात तुज्या बरोबर आसा, तेन्ना सगल्यो वस्तू व्हडल्यो जातात. लिटल गिफ्ट्स एक्सपांड, and when God is in charge, little things grow large. आनी हेंच भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जेजू म्हणटा, देवाचें राज कितें. एक मनीस सांसवांचें बी रोयता आपल्या पोरसांत. सांसवांचें बी, मास्टर्ड सीड, धाकटुलें, पूण जें मागीर व्हडलें जाता, झाड जाता ताजें. बारावेली सुकणी येवन ताचे कांद्यांनी गुंडेर कोत्तात, वस्ती कोत्तात, रावतात. जेजू म्हणटा, केदें तें धाकटुलें सांसवांचें बी, लिटल सीड, इट कॅन ग्रो लार्ज.
व्हडलें जावं येता. 3 मापां मीठ घेतलें म्हण पीठ घेतलें म्हणटा एके बायलेन आनी सगळेंच फुगलें आमटें घातलेलें लेवन. लिटल गिफ्ट्स इन गॉड्स हँड्स एक्सपांड. सगळेंच पीठ फुगलें. भाव भयणीनो, कसली शिकवण ह्या आयच्या वपारींतल्यान आमी घेवया. पळयात, जेजू देवाचें राज सुरू करता कोणाक घेवन? 11 ताचे आपोस्ल, एकलो जुदस, मागीर मातायास वेंचून काडलो. धरुया 12 आपोस्ल. 12च आपोस्ल आसले खंय? इज्रायलाक, जुदेव लोकां मदें. आनी जुदेव लोकांक पयलीं सान आतां तेन्ना पर्यंत, जेजूच्या काळा पर्यंत सगळेच त्रास. They were under the Romans, and Romans did not like the Jews. ते देड तकलेचे आहले. आपूण वडवीक घेताले, आमी देवाची पोरजां म्हूण. That is what the Romans couldn't accept. रोमांक आनी दुसऱ्या गांवांनी जरी त्यो सगळें बरें चलतालें, इज्रायलाक कांयच बरें चलनासलें. देखून ते धाडटा आसतना देखून तांकां गव्हर्नर्स ओले धाडटाले, तांकां मारता तोहले. पिलात, हेरोद मारतात तोहले. बिकॉज द रोमन्स डीड नॉट लायक द ज्यूज. आनी आमी जाणो, रोमांचे सिपाय आयले आनी सगळे जेरुसलेमचें देव मंदीर बी मोडून उडयलें, घट्टण केलें. बिकॉज दे हेटेड द ज्यूज. पूण जुदेव लोकांतलो सुरवंडार जेजू आनी देवाची जाणवाय कितें? मनशाचे जाणवायेक लागूना पेद्रूक, पावलूक धरून रोमाक वतात, रोमाक वतात. थंय तांची जोडटी करून. आनी ते कितें करतात? रोमाक सगल्याक देवाचें नांव परगूट करतात, जेजूचें नांव परगूट करतात, भावार्थ परगूट करतात. खंय? रोमाक. इज्रायलाच्यान रोमाक पावलो. आमी आज म्हणटा रोमाक पापसाहेब आसा, रोम इज द सीट. देवाची येवजण थंय पावले. आनी थंयच्यान येतलो आसलो मागीर एम्परर कॉन्स्टंटायन, जो परगुट्टलो आसलो सगल्याक आपलो क्रिस्ती भावार्थ, फक्त क्रिस्ती भावार्थ म्हज्या राज्यांत. द विक्ट्री ऑफ द क्रॉस. विचित्र बांडावळ बाबा भयणीनो देवाची. कितें? धाकटुलें सासवाचें बी देवाचें राज सगल्याक शिंपडलें विचित्र तरेन. कित्याक? देवाचो हात थंय आसलो. देवाचें राज तें, मनशाचें न्हय. आनी हें राज शिंपडत वाडत वता. आमी आयतारा दिसाक मिसांवांचो आयतार समारंभला भाव भयणीनो, हें देवाचें राज सगल्याक शिंपडटा आनी शिंपडत आसा. कितले मिशनार आज पर्यंत ही बरी खबर परगुट्टात. कितलो लोक भावार्थाक वेंग मारूंक रावता. हें तें देवाचें राज. इन द हँड्स ऑफ गॉड लिटल गिफ्ट्स एक्सपांड. ही वस्तरी कितें करता? आमटें घेता आनी 3 माप मिठांनी पिठान घालता आनी सगळें पीठ फुगता. अशेंच कितें भाव भयणीनो देवाचें राज. गमना, दिश्टी पडना, पूण आपुणूच फुलत वाडत वता. आज ह्या वपारींतल्यान कितें शिकुया? आमी एक एकलो आमचे बरोबर देव आसा जाल्यार लेट अस सो टायनी सीड्स. आमी आमचे वतीन बियां वोपुया. कसलीं बियां? देवाच्या राजाची बियां ती. कसलीं? लेट अस सो सीड्स ऑफ जेंटलनेस वे प्रायड एंड एरगन्स लिव्स. आज आमच्या समाजांत कितलें वडपण, मिजास, वडविकाय, थंय आमी घालुया बियां ऑफ जेंटलनेस. Let us sow seeds of love where there is hatred, where there is anger,
there are broken relationships. Let us sow seeds of mercy where there are hateful feelings and unforgiving hearts. जुई बोगसोणीना जुई एकामेकाचेर आमी शिरापता थंय काकूत वोपुया, बरेपण वोपुया, मोग वोपुया, काय बरो हो संसार जातलो. ह्या देवाच्या राज्याचे आमी येळदेरी जाल्यार बाबा म्हणून ओसली बियां वोपुया, वोपुया लेवन आमटें कोहलें आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें कन्विक्शन्स ऑफ बीइंग रियल क्रिश्चियन्स. जायते आमचे क्रिस्ती लोक आसा, दे हॅव नो कन्विक्शन्स ऑफ बीइंग क्रिश्चियन्स. बावतीन घेतलं ताणें खरें, पूण तें आमटें न्हय. तांचें आमटें जाल्लें जाल्यार सगळ्याकूच फुगतलें आसलें. आनी दिसांनी आमचे याज्ञीक भावांक तयारी आसा इलेक्शनाक लागून. आमचे कितले आमदार आहात ते पळयात, क्रिस्तांव आमदार, कॅथलीक नांव आहात तांकां, आमदार ते आमटे. जे आमट्या उदेशी ते दुसऱ्यांक फूग दितले. This is a big question. All of us are called to be Christians with conviction, not by chance, not because we are baptized, but with conviction. आमी आमटे जावंक जाय. कित्याक जंय वायट आसा त्यो आमच्या आसण्यान आमी बरें शिंपडावंक जाय. आमी घालुया आमटें ऑफ कंटेजियस पॅशन, पॅशन फॉर क्रायस्ट, पॅशन फॉर गूड न्यूज. आमटें घालुया कसलें क्रिस्ती भावार्थाक गोवाय दिवपाचें. जें कितें आड आसा भावार्थाचेर तें पयस करपाचें. Let us give the leaven of credible witness, a witness of our life, of our words. बाबा म्हणून ही गरज आयच्या काळार देवाच्या राजाचे आमी येद्देरी आमी सांसवाचें बी जावया. देवाचें राज शिंपडूंक आमी आमटे जावया आनी आमट्या उदेशी दुसऱ्यांक ताची फूग मेळूंक आनी तें आमटें सगल्यांक पावूं. ही कृपा हे मिसान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बेटोवनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C30 पान 40 C33 पेज 42. भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमचे बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्याची तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुजे पुता
जेजूची नावी आमेन. सर्वेश भाऊ तुमची सवय असो. तुमचे सगळे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस पळाताय वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधरान शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हेच खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रिथ्वे तुका वाखणटा तारोण मेळलेली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका वाखणटा तुज्या सांतां भोगतांची सोबा. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची कास नव्यान सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूर परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेली ती पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वराच्या चाकरांच्या कुणीक उतरून गेल्यांत करून जे आंतून आनी दुसरी तांकां तुजे स्वर्गीच्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक तशी जातले. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पुती भाग्यून झुजे भाग्यून दोनदूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बघूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक
जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूच रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाखंडांतली वाटाई कित्याक राजवटी पुत्री आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बोर्ताचे दीस घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणान जेजूची शांती सदांका तुमचे सगळे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू स्वर्गराज्याची बरी खबर आमकां पुरगुट्टा. स्वर्गराज्याचे आमी सगल्यांक येळतेरी जावंक आनी बरी खबर पुरगुटूंक आमकां आमंत्रण दिता. जेजूच्या जेवणांत आदमांठू घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या देवाच्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जियोनो जियोनो क्रिस प्रसादा वेळार आमी हें गायन गावुया. D22 पान 59, D22 पेज 59. Gio,
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी कुशाल काळजान वांटो घेतला. हे जेवणा उदेशी आमी एक एकलो सांसवांच्या बियां भाशेन तुजे बरी खोबरेचे गोवाय जावंक आनी आमच्या आसण्यांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिविताक कुशालकाय हाडूंक आमकां तुजे आमटें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबून फाल्यां आमी पेरपेस सुकोय साहेबांची परब करता आमच्या इगोर्जेंत. परबेचे मीस 5:30 वाजता. ताच्या आदीं 15 मिनटां आदीं आमी तेस करतले. 5:15 5:30 सेरमांव जाता, मीस जातलें. मिसार सेरमांव, मिसा उपरांत नोवेन आनी नोवेनाची मागणी जाले उपरांत पुरसांव आसतलें. सायबीमांची इमाज घेवन आमी पुरसांव काडटले आनी आशिर्वाद मागता सगळ्यां लागीं. आमी हे नोवेनांत वांटो घेतला. 9 नोवेनां केल्यात, 9 बुधवार केल्यात. फाल्यां निमाणो बुधवार. रॉक आनी मारिया आसुंता तवेरा आनी फामील ही परब करता. तांचे सांगताक आमी देवाक आर्गां दिवया. आमचे माय मारीचे देणे बसत आमचे बरोबर आसतलो फादर सुकूर मेंदीस, आदी रायतूरचे सेमिनारीचो प्रोफेसर आनी आतां शिवोले पादविकार कसो वावुरता. फॅमिली सर्वीस सेंटराचो डायरेक्टरूय तो आसलो. आमी येवन देवाचें उतर आयकुया आनीक सायबीन मांयक आमी सगळीं एक फामील कशी मान दिवया. मास एट 5:30. कोडीत करूंक लायलां की लिओनार्द डायस कॅथरीन म्हणटाले तिका कार्दोज वाड्यांतली होंतोल्ल्या. तिचो इंतेर मागीर आमी तुमकां कोडयतले. तिचे पासत आनी तिचे दुखेस्त कुटुंबा पासत आमी मागुया. 30 तारखेर आमकां PPCची जोमात आसा. PPC वांगड्या लागीं आमी मागता हे जोमातीक चुकयनासतना वांटो घेवन. सुर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141. Живит макалабо, Живит маклабо, узвара ча, узвара ту, tu sot uзвар макадаго, Арзуря ча сагагату, Surya Jasa